म्हारगाय तेंगशेर पावल्या, जिणे गरजेच्या वस्तूंचे दर सर्वसाधारण मनशाच्या हाती भायर गेल्यात. म्हारगाय देंवोवपाचें आश्वासन दिवन सत्तेन आयिल्ल्या भाजपा सरकाराक हे गजालीचो विसर पडला काय कितें? काँग्रेसीन प्रश्न उपरासला. म्हारगायेच्या विशयावेल्यान काँग्रेसीन सरकाराचो खर निशेध केला. ही म्हारगाय ही कंट्रोल करपाक हे सरकाराचो एक प्रयत्न जावपाक जाय आशिल्लो, पूण ह्या सरकारान, ह्या बीजेपीच्या सरकारान कसलेंच पावल मारूंक ना. तुमकां सगळ्याक खबर आसा, जे जीएसटी आसा, हे जीएसटी म्हाका दिसता जेन्ना एक प्रॅक्टिकली एवरी एसेन्शियल कमोडिटी सगळ्याचेर आज जीएसटी घातलेले आहा. आणि मार्चाच्या दिसाक, मार्चाच्या म्हयन्याक जवळ जवळ राज्य सरकाराक 350 ते 400 करोड जीएसटीचो शेअर, स्टेट गव्हर्मेंटाचो शेअर पावलेलो आसा. आणि जेन्ना हे पयशे सरकाराक जेन्ना येले, हे सरकारान जे आमगेले दुसऱ्यो स्किम्यो आहाय, जावं लाडली लक्ष्मी, जावं DSS, ह्यो स्किम्यो लोकांक दिवपाक एक प्रयत्न करपाक जाय आशिल्लो, पूण हे सरकाराक बारीक लोकांचे पडोंक ना. पूण काँग्रेस पक्ष, इंडियन नॅशनल काँग्रेस म्हणटा ती एक मुवमेंट, एक लोकांची चळवळ, एक बारीक सामान्य मनशाचो आवाज घेऊन मुखार वचपाचे एक मुवमेंट, जो रायट फ्रॉम पार्लमेंट टू रस्त्यार. जशें आमच्या खासदारान सांगले की पार्लमेंटान आमकां उलोवपाक सुद्दां दिना हें भाजप सरकार. पार्लमेंट चालू आसतना एमपीचेर ईडीच्यो नोटीसी धाडप, ईडीचे इन्क्वायरी करप, कित्याक की ते पार्लमेंटान येवप न्ही आनी ओपोजिशनान उलोवप न्ही. तो रायट फ्रॉम पार्लमेंट टू रस्त्यार काँग्रेस पक्ष हो लोकांचो, सामान्य मनशाचो आवाज हो उठयत रावतले आणि म्हारगायेचेर तर उठयत रावतले. याद करा 2013-14 जेन्ना नरेंद्र मोदी, आज जो आमचो प्रधानमंत्री आहा, तो देशभर भोंवतालो आणि ताणें प्रत्येक भाशणान सांगिल्लें, बहुत हुई महंगाई की मार.